सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जेरुसल्याक चोडोन वेतालो आनी 12 शिसांक कुशीन व्हरून ताणें सांगलें, आमी आतां जेरुसल्याक चोडोत वेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल यादनिकाच्या हातान घालतले. ताका मोर्नाचे फॉर्मोण ते मारतले आनी ताच्यो मोसकुऱ्यो करूंक, ताका जेरबोण मारूंक आनी खुर्सार खिळावंक ताका ओन बावार्थ्यांचे स्वाधीन करतले आनी तिसरे दिसा तो पुनर्जिवोवन जातलो. तेन्ना झेबेदेवाच्या पुतांची आवय ताचे सोशी आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली. आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगां पुतांक, एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्याक दाव्या हाता तुज्या राजान बसूंक लाय. जेजून परतीपाड केलो, कितें मागतात तें तुमीच नोकळोत. हांव पियेतलो त्या पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत? ताणें म्हणलें, वय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक वो दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावांचेर तिडले. पूण जेजून तांकां आपणा सोशी आपोवन हाडून सांगलें, ओन बावार्थ्या मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांचे सोडवणी पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता.